आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आणि तसेच अमित शाहजी, JP नड्डाजी आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे हांव अभिनंदन करता। आमी एक उतर दिल्लें आणि STच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्या सकट बाकीचे सगळे खासदार, आमदार हे सगळे फाटले वर्स 1.5 वर्सभर प्रयत्न करीत आशिल्ले, फाटले 1 वर्स प्रयत्न करीत आशिल्ले आणि मागणी सुटावी जावची म्हणून तांचे पाठपुरावो केल्लो। म्हाका सगळ्यांत बरें दिसलें की पयर ते लोकसभेनी पारीत जालें आणि आतां राज्यसभेनी पारीत जालें आणि काँग्रेस कितले STच्या विरोधान आसा, आरक्षणाच्या विरोधान आसा ते आयजी बी तांणी दाखोवन दिलें। म्हणजे तांकां वॉकआउट तांणी जो केलो तोच एक प्रकारचे तांचो स्टँड हाजेर कितें आसा तो दाखयता। ती सगळे आतां देशभर सगळ्या लोकांक खबर आसा। आयजी बी राज्यसभेनी होच प्रयत्न जालो आणि ते वॉकआउट केले। तांणी ताका STच्या हातूंत तांकां इल्लोय मोग ना हें तांच्यांनी परत एकदां अंडरलायन करून दाखोवन दिल्लें आसा। ST रिजर्वेशन बिल आज राज्यसभेन सुद्धा संपन्न जाल्लें आसात। त्याबद्दल हांव राज्यसभेच्या सगळ्या सभासदांचे खूप संपूर्ण म्हज्या गोंयच्या आदिवासी समूहातर्फे हांव आभार व्यक्त करतां। आभार खास करून आमच्या आदरणीय राज्यसभेचे खासदार श्रीमान सदानंद शेट तानवडे त्यांचे खूप आभार व्यक्त करतां। ऑल पार्टी डेलिगेशन आशिल्ले आणि आज घडये उशिरा नाका होईना पण आज ते संबंध जाल्ले आसात। आज राज्यसभे भितर गोंयचे ST बांधवांक पॉलिटिकल रिजर्वेशनचे जे बिल आशिल्लें ते आज राज्यसभे भितर पास जालें। गेल्या आठवड्यान ते लोकसभेन पास जाल्लें आणि आज खऱ्या अर्थान दोनूय हावजांनी पास जातकच आज ते फुडें राष्ट्रपती कडेन वतले। हांव आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आणि पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी हांकां धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी हे बिल पास जावपाक लागून बऱ्या तरेन फुडाकार घेतिल्लो आणि गोंयचे मुख्यमंत्री ज्यांच्यांनी ह्या बिलाच्या संदर्भात सदोदीत पाठपुरावो केल्लो आसा।